दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मुख्यमंत्री म्हूण 6 वर्सां यशस्वी रितीन पुराय केल्ल्यान सांखळी नगरपालिकेन एक आगळीच सर्त दवरल्या. प्रेरणादायी कथालेखन सर्त. मुख्यमंत्र्या विशीं आपले अणभव बरोवपाची ही सर्त. इतलेंच न्हय, विजेत्यांक रोख इनामां आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर जेवपाची संद. पळयात पुराय बातमी. दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मुख्यमंत्री म्हूण 6 वर्सां यशस्वी रितीन पुराय केल्ल्यान सांखळी नगरपालिकेन एक आगळीच सर्त दवरल्या. प्रेरणादायी कथालेखन सर्त. मुख्यमंत्र्या विशीं आपले अणभव बरोवपाची ही सर्त. हे सर्तीच्या पयल्या 5 विजेत्यांक रोख इनामां जाहीर केल्यात. पहिले इनाम 12,222 ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट. दुसरे इनाम 9,999 ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट. तिसरे इनाम 8,888 ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट. चौथे इनाम 6,666 ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट. पाचवे इनाम 5,555 प्लस ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट. इतलेच न्हय, पहिल्या विजेत्याक आपल्या फॅमिली सयत मुख्यमंत्र्या बरोबर जेवपाची संद मेळटली. तशेंच या स्पर्धेंत वेचून काडिल्ल्यो वट्ट 16 कथा नगरपालिका आपल्या पुस्तकांत आस्पावून घेतली. सर्तींत वांटो घेवपाक इच्छूक आशिल्ल्यांनी 31 जुलय 2025 तारखे पयलीं आपल्यो कथा सांखळी नगरपालिके मेरेन पावोवच्यो अशें कळीत केलां. ही सर्त सांखळेकारांकूच न्हय तर गोंयच्या खंयच्याय कानाकोपऱ्यांतलो नागरीक हे सर्तींत वांटो घेवंक शकता. मात वय मर्यादा आसा. 18 वर्सां वयलोच नागरीक आसपाक जाय. हे विशीं अदीक म्हायती दिता सांखळेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू परब. ही म्युन्सिपालिटी 15 ऑगस्ट येता त्या प्रित्यर्थ एक इनिशिएटिव्ह घेतला, तो म्हणजे अ रियल स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन विथ द इन्स्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ऑनरेबल सीएम. तिचें नांव जावं आसा ह्या पूर्ण हेजें सुवर्णगाथा. सो हांव सगळ्यां लागीं मागता की ह्या जें कॉम्पिटिशन आसा पळय ताका सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें. सो तुमकां पूर्ण हेजे कॉम्पिटिशनाचे जे रुल्स एंड रेग्युलेशन बी हांव सांगता. पयलीं तुमकां सांगपाक खूब बरें दिसता की आमी 5 प्रायजां दवरल्या. फर्स्ट प्रायज 12,222, सेकंड 9,999, तिसरे 8,888, चौथे 6,666 आणि पाचवे जे आसा 5,555. आणि ताच्या बरोबर ट्रॉफी मेळटल्यो, सर्टिफिकेट मेळटलें. आनी तुमकां सांगपाक बरें दिसता, फर्स्ट 5 विनर आसले विथ फॅमिली, दे वील हॅव अ डिनर किंवा लंच विथ द हॉनरेबल सीएम सर एंड हीज फॅमिली. सो सगळ्यांक पयलीं हांव मागता की ह्या तुमचे जे अनुभव आसा लक्षांत दवरा. आमी हें सगळें पळयतना तुमची सगळी शैली किंवा हें सगळें पळोवचें ना. सो दॅट शूड बी अ इन्स्पायरींग स्टोरी. ती मागीर तुमी सपोज एक कसलें डेव्हलपमेंट काम सांगलेलें ताका जें खूब गरजेचें आसलें तें आसूं येता. ताज्या बरोबर स्वताचे अनुभव वैयक्तीक जें खरेंच काम अनस्पोकन आसा, जो तो उलयना पण तुमकां एक मनाक सामकें तुमच्या एक जागा करून दिलें तांचें काम, अशें काम आसूं शकता. सो ज्यो इन्स्पायरींग स्टोरीज आसा पळय तेजें कॉम्पिटिशन आसा तें तुमी इन 500 वर्ड्स मॅक्झिमम आमकां धाडून दिवपाचें. लास्ट जी तारीख आसा ती 31 जुलय आसा. आनी आमी हाज्या बरोबर जे तुमकां एक सॉफ्ट कॉपी दितली ताजे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा, आमची वेबसायट आसा, कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचो नंबर बीन आसा. आनी लक्षांत दवरा, ह्यो सगळ्यो स्टोरी बेस्ट 16 स्टोरीज वा बेस्ट 20 स्टोरीचे लास्ट आमी एक सुंदर बूक रुपान सगळे हे करतले, बूक पब्लीश करतले. आनी त्या बुकान ह्यो शासनाच्यो स्टोरी उरल्यो. शक्यतो प्रत्येक कॉन्टेस्टान आपलो फोटो आनी आसा जाल्यार सीएमा बरोबर फोटो आसा पळय तो बीन ताका अटॅच करचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.